देवी शांतादुर्गेक नमस्कार करून आयच्या ह्या कलवडाच्या भूमिपूजनाक आमच्या बरें दिसता की आता सरपंचान सांगले तशें की आता जाले 2 दीस हॉटमिक्साचें काम जालें। म्हाका दिसता अडवलपाल हो गांव खरोच खूब लक्की आसा, जेणे करून आमचो जेन्ना आमदाराक आता 3 वर्सां कंप्लीट जाले, ह्या 3 वर्साच्या कारकिर्दीक आमदारान म्हाका दिसता चडशा गांवांच्या पेक्षा अडवलपालचेर चड प्रेम केल्लें आसा। खरेंच दिसता म्हाका कित्याक जाणा कितकीशींच कामां गेल्या, आता केबलिंगाचें काम गेल्या वर्सा जालें, ह्या देवळाचें काम चलता, स्मशान भुमीचें काम चलता, सगळ्यांक व्हडलें काम म्हणजे जे आमचे भुरगे आहात तांकां खेळपाचो ग्रावंडाचें व्हडलें काम म्हणटा तें ग्रावंड हांगर असो सादर जो ग्रावंड आमच्या म्हाका दिसता विलेजीन 5 पंचायतीन असो ग्रावंड खंयच जावना। खरेंच दोतोराचें अभिनंदन करता हांव जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या नात्यान। म्हाका 4 वर्सां कंप्लीट जाली, पूण ह्या 4 वर्साचे कारकिर्दीन म्हाका दिसता दोतोरांक 3 वर्सांक काम करपाक म्हाका खूब बरें दिसलें। आनी असो आमचो आमदार आसा की खंयच अशें हेवे दावे करिना, सगळ्यांक आपूण स्वता कामाच्यो फायली आनी कामाची दोतोराची पद्दत अशी आहा की बाकीच्या सारके ऑर्डर घेवच्या पयलीं तें काम करप, नाल्ल फोडप अशी प्रसिद्धी ना, हो ऑर्डर मेळ्ळ्या शिवाय कसलेंच काम करिना। म्हणून खरेंच दोतोर म्हाका दिसता 5 पंचायतींनी तुम्ही खूब काम केल्यात। आज आमचे हांगा उपस्थित बिचोलीचे माननीय आमदार चंद्रकांतजी शेट्टे, झेडपी सदस्य प्रदीप रेवाडकरजी, आमची उपसरपंच विनश्री गावकर, सर्व पंचायत सदस्य, PWDचे ऑफिशियल्स, आमच्या मयेकर मॅडम, प्रेस मीडिया आणि सर्व आमचे ग्रामस्थ बंधू, तुमचे या कार्यक्रमात स्वागत असा। या कलवटाचे आज नारळ वाडोवपाचे कार्यक्रम आमच्या माननीय आमदारांच्या शुभ हस्ते झालेलो असा आणि आम्ही पळयले असा 2 दिवसापूर्वी आमच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचेही कार्य शुभारंभ झालो असा आणि अशी अनेक कामे आमच्या प्रत्येक वॉर्डान आता विकास कामां ही सुरू झालेली असतात आणि ती अशीच पुढे अव्याहतपणे चालू असतली। त्याचे कारण म्हणजे आमचे जे नेतृत्व असा बिचोलीचे माननीय चंद्रकांतजी शेट्टे यांनी स्वतः हे आमच्या फाईल पुटअप करून आणि त्याच्यावर पूर्ण लक्ष देऊन ते कामं करून घेतात आणि अशी कामं ही पुढेच अशीच चालू राहतली आणि ते अशें हांव आशा करता। आज आम्ही हांगा अडवलपाल पंचायतीन आसात आणि ह्या कलवटाच्या फाउंडेशन स्टोनाक जे PWDच्या अंडर जाता आणि आम्ही अराउंड 33 लाख सुमार खर्च करता। त्याच्या इनॉग्रेशनाक माझ्या बरोबर आसा आमचे लाटंबारचे जिल्हा ZP मेंबर प्रदीप रेवाडकर, आमची सरपंच। बरें दिसता की सगळी मनापासून सांगता सगळी पंचायत एकजुटीन मेळून आपल्या गावाच्या विकासाक फुडें आसा। म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या हेतून बिचोली मतदान सगळे आमचे पंच पंचायती रात्रंदीस अहोरात्र काम करता सो दॅट लोकांक जे बेजीक फॅसिलिटी आसा रस्ते लायट हाच्या खातीर करता। आमच्या अडवलपाली गांवांत अशें खूब आनीकय एक कलवट आसा, तेचेय थोड्या दिसान हांव फाउंडेशन स्टोन करतलो। तसोच फुडलो जो आमचो फाउंडेशन स्टोन आसतलो चड करून तो स्मशान भुमी कडेन वचपाक, जी नवी स्मशान भुमी आमी अडवलपाली बांदल्या ते मुर्तुमचो तो रस्त्याचे आसतले सगळे ऑलमोस्ट पेपर वर्क जाल्लेले आसा। बाकीचे आता झेडपीन जशी सांगली सगळी कामां ह्या गांवांत आसा, इन्क्लुडींग सो एंड सो हे भुरगे हांगाचे यूथ फुडें सरून तांकां हॉटस्पॉट जाय आशिल्लो, कित्याक हांगा नेटवर्क नसलें। म्हाका दिसता विदेश आसा थंयसर 2 हॉटस्पॉटूय हांकां ह्या गांवांत हांव घालून दिल्ले आसात। हांव तुमकां सगळ्यांक इतलेंच सांगता, आमी सगळे जाण बरोबर रावन आमच्या गांवाचो विकास करुया, प्रत्येकाचें घर समृद्धी जावचें कशें बरें जातलें हेचेर विचार करुया आणि हे सगळें तुमच्या कॉर्पोरेशना मुळे जाता। जर तुमच्या लोकांचो सपोर्ट ना, तुमच्या पंचायतीचो सपोर्ट ना जाल्यार आमदार म्हणून एकटो कांयच करूं शकना। म्हाका सदांच तुमची सगळ्यांच्या सपोर्टाची गरज आसा। तुमच्या समाजकारण आसतना इतके लक्षात दवरा, आज सगळे जाण येतले वतले पण तिचे काम केल्ले रावतले बरें, आपल्या एक मनाक बरें दिसता आणि आपूण जस्टीस दिला आणि हे सगळें हांव करूंक शकता। कित्याक तर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच फाटीशी आसात, ते सदांच रात्रंदीस सपोर्ट करतात। आणि कालच तुम्ही जर सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की मुख्यमंत्री हांव आणि आमचे सुभाष शिरोडकर मिनिस्टर WRD आमी संबंध मतदारसंघात जितकी तियारीची म्हणजे तियारीचें काम म्हणा, साळ बराज म्हणा किंवा आमठाणे डॅम ब्युटिफिकेशन आणि रॉ वॉटर प्लांट आमी सगळी पळयल्ली आसा। कितले कोटी खर्चय करता ते खबर आसा। ह्याच्या अर्थून तुमकां कळपाक जाय की मुख्यमंत्र्याक प्रत्येक मतदारसंघ कसो इम्प्रूव जालो स्वता लक्ष घालून तो कामां पळयता। हेंचे तितूनच फाउंडेशन पयलीं जालें पण ते ऑनगोईंग कामां कशी चल्ली ती पळयता। थोड्याच दिसांनी आमी आमठाणे डॅम आसा जंय ब्युटिफिकेशन जाला, गॅस्ट हाऊस बांदला, रॉ वॉटर प्लांट बांदला, तर आमी थोड्याच एका म्हयन्यान सुमार ताचें आमी इनॉग्रेशन करतले। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.